ही आशिल्ली गोमंतकाची चवथीच्या निमतान खासा चवथीच्यो म्हणा मोरया ही कार्यावळ आतां वळ्यात गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांकडे। पयल्या फावट वास्कोच्या इतिहासात धार्मीक एकचार पळोवपाक मेळ्ळो। शीख समाज सिद्धिविनायक सार्वजनीक चवथ मानान आदरान मनयतात। मंगर गुरुद्वारांतल्या भक्तां खातीर महाप्रसादूय दिता। ह्या गुरुद्वारांतल्यान चवथीच्या दिसांनी लोकांक जेवण वाडटा। शीख समाज सिद्धिविनायक सार्वजनीक चवथ हे मनयतात। दर वर्सा हे हांगासर लोकांक जेवण वाडटा। चवथीच्या निमतान हो एक उपक्रम ते राबयतात। हम लोग तो सभी धर्मों का सत्कार करता है, सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करता है। बीच में कोरोना के टाइम भी हम लोग सब ह्यूमैनिटी हमारे लिए सब सेम है। तो गुरु नानक देव जी का ऐसा ही है कि सब लोग का जिसको भी ज़रूरत है उसके काम आने के लिए। अभी उन्होंने अपने को अप्रोच किया, हमने बोला वेलकम, आप आओ, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है सर हिस्ट्री में कि एक्चुअली गुरुद्वारा में हम फर्स्ट टाइम ही इस साइड फर्स्ट टाइम हुआ है। पहले भी हम लोग दूसरी जगह से करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। गुरुद्वाराच्या सायडीन गणपती वगैरे पोसता आमी आमी सगळे भाव बी मेळून सगळे हिंदू आनी मुस्लीम मेळून आमी करताले। ते फर्स्ट टायम आसा की आमी गुरुद्वाराक एप्रोच केले। आमकां स्पेसीचे प्रॉब्लम आशिल्ले आनी आमी एप्रोच केले। एकूच उतरान तेंच्यांनी सांगलें वी आर रेडी टू हेल्प यू। आनी एक फर्स्ट टायम आमच्या हिस्ट्रीन आसा की सगळे आमचे मांगराचे लोक आनी गुरुद्वारा बींग इन मांगूर आनी फर्स्ट टायम आमकां गुरुद्वारान बरें सपोर्ट केले आनी फुडेंय तशेंच चलतलें।